एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. हाताक आड जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत शेनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळोवन आसले. हाताक आड जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेकू घेवन उबो राव. मागीर ताणें विचारलें, शेनवारा दीस बरें करूंक येता की वायट, जीव वाटावूंक येता वो काडूंक येता. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान ताचेर नडो बोणावून तांच्या काळजाचे कुड्डेपणा विशीं कोताबोरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताजो हात आदल्या भाशेन सारको जालो. तरूय फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचे ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडेच ताचेर आड गुम्मेल करूंक लागले.